Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. गेली कितकीशी वर्सां झाली डिचोलीच्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व कायम उरलेलें आहा आनी हेकाच लागून डिचोलीची नगरपालिका जी आहा ती सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनीच भरलेली आसताली. याच बरोबर काल जी घटना घडली त्या घटनेनुसार अचानकपणे स्थानिक जे भारतीय जनता पार्टीचे जे कल आहा ते भायर येयल्या कशें दिसपाक लागले आनी त्याच नुसार भारतीय जनता पार्टीचे 14 नगरसेवक निवडून येयल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक राजकारणासून जाका पुरस्कृत केल्लो त्याच कुंदन फळारीच्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडन्स मोशन तेंच्यांनी DMA कडेन पास केलें. ती 3 वर्सां बऱ्यापैकी आपलं नगराध्यक्षपद सांबाळीत कामां करीत आसलेले कुंदन फळारी ह्याच्या अगेन्स्ट जे काल अचानकपणे 9 नगराध्यक्षांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन जो सादर केलें अशें कळटा की स्थानीक जे भारतीय जनता पार्टी भितर जे दिसभूज चालू आहा ती दिसभूज खंय ना खंय आतां चव्हाट्यार येता अशी दिसता. परत स्थानीक जेन्ना नगरसेवक आणि बाकीच्यांक जेन्ना ह्याच्या बद्दल विचारणा केली जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की ह्या बद्दल जे पार्टी लेवलचे जी जे विचार करता आणि जे नेमणूक करता तेचेरूच आमी सदां फाटीं राखता. कित्याक तर इतकी वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी ज्या सदस्याक नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष करतात ताकाच आमी सदैव फाटीं उरता अशें आसतालें आनी तशेंच फुडें उरतलें. आनी ह्याच बाबतींत पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री सुद्दां हितून लक्ष घालपाक सुरवात केल्ली आहा अशें गजाल सुद्दां कानार येयल्ली आहा. स्टुडंटाक दिसता